सोमार 23 outubro, Sant João Capistrán यादनीक. मुखेल वळ, चोत्राय दोरात आनी दोन गिरेस्तकायेची आशा सारकीच सोडून दियात. नियाळाक आदार. दायज वो गिरेस्तकाय हें उतर आयकतोच आमी रोकडीच कान दितांव, कित्याक आमकां सगल्यांक दायजाची आनी गिरेस्तकायेची आशा. गिरेस्तकाय कोमायतना जायते पावट देवाक पासून नाकारून आड वाटो वापरून आमी गिरेस्तकाय पुजावंक प्रयत्न करतांव. एक आवय बापूय कशी आमी आमच्या भुरग्यांक हेंच शिकयतांव. मनशान फकत गिरेस्तकाय एकठांय करूंक जाय, मागीर ती कशेय तरेन एकठांय करूं. अशें जायतीं जाणां म्हणटाना हांवें आयकलां. आमी हें सगळें आमच्या भुरग्यां पासत करतांव. देवा पेल्याचो मोग शिकोवचे बदलेक आमी आमच्या भुरग्यांक गिरेस्तकायेची आशा शिकयत जाल्यार ती फाल्यां कसलीं मनशां जातलीं. तांकां फावो तितलेंच दिवप गरजेचें, पूण जेन्ना नाका जायसर दिल्यार आमच्याच पांयाचेर कुराड पडलेल्या वरी जाता. एक मस्तो तरणाटो अशी बोडाय उलयतना हांवें आयकलां. म्हाका आनी शिकपाची वो काम करपाची गरजूच ना. आमच्यो आनीक 5 पिलगां खावपा सारकें पापान करून दवरलां. आमी एकठांय करतांव ती गिरेस्तकाय ह्याच संवसारांत वापरूंक जाता, पूण जर तुका आयजूच देवान आपयलो जाल्यार स्वर्गार भितर सरूंक तुजे लागीं फावो तितली आत्मीक गिरेस्तकाय आसा काय? ना तर तुजो आत्मो स्वर्गार पावचोच ना आनी सासणाच्या उज्यांत घोडयेक तूं पावत. म्हणटूच तुवें संवसारांत तयार करून दवरलाय तें कोणाक? म्हजो थाराव. संवसाराचे गिरेस्तकायेचेर न्हय, पूण सूख संतोश दितेले आत्मीक गिरेस्तकायेचेर नदर मारून जियोंक प्रयत्न करतली.